नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट आम्ही आमचेच चितूंक ना कलंगूटचे व कांदोलीचे व पार्राचे आम्ही जेन्ना विचार केलो की गार्बेज प्लांट जावचो व आम्ही आख्खे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट क्लीन उरचे आणि गार्बेज इवन फ्रॉम द बीच बेल्ट ऑफ एंटायर गोवा बीच म्हणजे कितें ट्युरिजमाची जी शॅक्स आहा आमचे लोकल भुरगे थिंगा एम्प्लॉयड जाता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तेंची वेस्ट वेट वेस्ट आमच्या प्लांटान येवचो हे आमचे स्टार्टिंगसून मिटिंगीन डिसिजन आसले वी हॅव फायल्ड दीस एफिडेविट्स इन एनजीटी वी हॅव फायल्ड दीस एफिडेविट इन हायकोर्ट गार्बेज प्लांट न जावचो त्या पाठारार म्हणून सालिगांव सिटीजन्स फोरम हॅड गॉन टू एनजीटी हॅड गॉन टू हायकोर्ट आणि तेंकां प्रॅक्टिकली बसोन मनोहर पर्रीकर आदलो सीएम आताचो मुखेलमंत्री जेन्ना तो व्हायस चेअरमॅन जीएसआरडीसीचो आसलो हांव एज एमएलए वी सेट अक्रॉस द मिटींग एंड खूप डिस्कशनां जाल्या हेचेर आनी तेंकां आमी पटोवन दिले की आमी वेस्ट आख्खे गोंयचो हिंगा घेवचे ना म्हणून दुसऱ्या पंचायतींचो घेवचे ना जे 23 पंचायत डेजिग्नेटेड आहा प्लस एडिशन जाल्या उपरांत हिंगासरलो आमच्या कोस्टल बेल्टाचो आनीक एडिशन जातलो आतां वेस्ट the number of hotels which have increased is going to waste which will be generated will be 250 tons म्हणजे 250 चे सकलात आसूंक जाय तो 240 235 असो आसपाक जाय तो येवन पडोंक पडना टिपिंग फ्लोराचेर नाल्यार मागीर वास येता तो जो पिलेन गांवान वास येवपाक लागलो ओर्दा कांदोलीम गांवान सायपे ओर्दा आनी पार्ट्स ऑफ कांदोलीम आनी पार्ट्स ऑफ कलंगूट जो वास येवपाक लागलो आनी सालिगांव इज बिकॉज ऑफ द टिपिंग फ्लोराचेर वेस्ट उरपाक लागला आणि तो कुसपाक लागला ते जावपाक जायना नाल्यार तेका आनीक रिजन काय ना आय हॅव मॉनिटर्ड दीस प्लांट फॉर द लास्ट 7 years आणि आय नो द फंक्शनिंग ऑफ दीस प्लांट अँड वी शूड नॉट सी अहें दिसोंक उपकारना फुडें की प्लांटाक जागो दिलो कोमनिदादीन दिलो लोकांनी दिलो आनी नॉट इन माय बॅकयार्ड एटिट्यूड जी लोकांची आसली ती बदलपाक म्हणजे ती खंय तरी चेंज जाल्ली आता परतून लोक म्हणटा अशें हो प्लांट ओव्हरलोड करून काबार करपाचें आहा सरकार म्हणजे तेजेर आता सोसडो म्हणजे कितें सोसडो इज अ गार्बेज प्लांट तुमी वचोन पळया थिंगा सोसड्याचेर भितर पोटान घालताले तेजे गार्बेज हाडून म्हणजे वेट वेस्ट हाडून तेज्या डायजेस्टरान घालताले डायजेस्टर इज अ स्टमक डायजेस्ट करपाक म्हणजे मशीन ते लास्टाक तुम्ही वचून सोसड्यार पळया सोसड्याचे गार्बेज डायजेस्टराचे वयर हाडून गार्बेज प्लांट घातलो गार्बेज जेन्ना हांव थिंगा गेल्लो तेन्ना सोसड्याचो डायजेस्टर दिसनासलो डायजेस्टराचे वयर गार्बेज आसली वेट वेस्ट आनी ड्राय म्हणजे ही परिस्थिती जाल्ली ती ह्या प्लांटाची जावची न्हू बिकॉज गव्हर्नमेंट इज फायनली पेईंग मनी इट इज टॅक्स पेयर्स मनी अँड वी शूड नॉट डू दिस टायप ऑफ सिट्युएशन जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉप गॅप अरेंजमेंट बरो प्लांट साऊथ गोवा बांदलेलो आहा गव्हर्नमेंटान सगळे पॉसिबिलिटी पळोवच्यो बांयगेणी प्लांट आमी अराउंड 2 फावटी टेंडर केलो सिंगल टेंडर जाल्या उपरांत तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट येयलो आनी स्टॉप जाले खंय खंय बरें काम करपाक जाय तितले जाग्यार बरें काम सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान करचें नाजाल्यार थिंगा आतां पळयात मुर्मुगांव आमी ट्रीट केलो वेस्ट परतून आनीक दोंगर चालू आहा जावप आमी आनी खंय ट्रीट केलो सोसड्यार मारगांव नावेली सगळे एरियेचो वेस्ट कुर्तोरी फातोर्डा थिंगा आनीक दोंगर चालू आहा जावप सो ट्रेड केलो आनी 1 वर्सा भितर दोंगर परत जाता वेट आनी ड्राय वेस्ट लोक हाडून डंप करता हें जावंक पडना म्हाका दिसता खंय तरी हें डिपार्टमेंट काम फंक्शनिंग तेंचे सारकें जायना यू कॅन सी वेस्ट जनरेटेड इन लॉट ऑफ विलेजीस इन द अंडर द कोकोनट ट्रीज मँगो ट्रीज हे डिपार्टमेंट आयज सारकें काम करिना हांव म्हणना मिनिस्टर सारकें काम करिना मिनिस्टर इज व्हेरी गुड इज जेन्युइन बट जे डिपार्टमेंट जे आहा ते काम करपाक जाय आणि पंचायतीन जे कलेक्शन मेकॅनिझम करपाक जाय ते जायना आधी ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्ट सेपरेट कलेक्शन जाताले प्लांटान येतालो सगळे पंचायती बरे करताले आता जायना ते मॉनिटरिंग सारखे जायना ऑनरेबल हायकोर्टान स्पष्ट आदेश दिलो की ओन्ली नॉर्थ गोवाचो जो वचत आसा तो फक्त हांगा एक्सेप्ट करपाचो पूण तुमी सावथ गोवाचो आसा तो तशेंच सो आता त्यांनी स्टॉप गॅप अरेंजमेंट डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशनान हायकोर्टान एफिडेविट दिले आम्ही ह्या प्लांटार वतले म्हणून और डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन कोण हो टू गिव्ह द डायरेक्शन दॅट आम्ही थिंगा वतले म्हणून ही कॅनॉट गिव्ह दॅट एफिडेविट लायक दॅट सो 100% हे तेणी चुकीचें काम केल्लें आहा
आणि हे रेक्टिफाय चीफ मिनिस्टरान सांगला आपण करतलो म्हणून. ते कंटेंट पण ते जितके हे आहा ट्रक्स आहा थिंगा गार्बेज हाडटा म्हणजे तांकां व्हडलेशें पडोंक ना. यू लूक एट मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल, मुर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिल, ते सगळे वास्को वाठार दाबोळे तांकां कांय पडोन वचोंक ना. ते आपल्या आवरता आनी ते सड्यार डंप करता. हांवें थिंगा वेस्ट ट्रीट केला, हांव जाणा, हांव मिनिस्टर आहा. थंय सोंसडो तांकां कांय पडोंक ना कोणाक. ते म्हणटा आपले वजन आनी कोणाचे तकलेर जर व्हरून मारपाचें म्हणटात. तो प्लांट मरो नाल्यार तो कोलॅप्स जावन तांकां ते पडोन वचोंक ना. वॉट दे वॉन्ट their areas waste to be taken away. Why? Because High Court is monitoring. हायकोर्ट आमचेर दाणो मारता. हायकोर्टान कित्याक दाणो मारूंक जाय? कित्याक? ते काम म्युनिसिपॅलिटीचें, ते काम पंचायतीचें. नाजाल्यार कसली म्युनिसिपॅलिटी चलयतात तुमी? तुमचे कडेन जर तुमचो वेस्ट ट्रीट करूंक जायना. So there is a plant in Kapora, new plant which is built, and Margao is moved closer to South Coast. See, Why the waste is coming from मिनिस्टर South हॅज Coast? Why गिवन not रिप्लाय. Kapora? मिनिस्टरान रिप्लाय कितें दिला? 15 टनूच थिंगा येता म्हणून. एक. दुसरो रिप्लाय कितें आहा? आज सरकार फारीक करता 90 लॅक्स म्हणून. 15 टनांक 90 लॅक्स? तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. म्हणजे एक शिताचो गोटो कितले पयशे पडटा पळय ताका. कोंबड्यांक घालून सवाय पडपाचे म्हणजे फ्री जावपाचे. जर ते आमचे पोल्ट्री फार्म जे आहा तांकां व्हरोन घातलेले हे रायस आनी कितें हॉटेलाचो वेस्ट जाल्यार फ्री जावपाचे. हिंगा एक गोट्याचो हिशोब आहा 90 लॅक्स पर मंथ फॉर 15 टन्स इज नॉट रायट. खंय तरी आमी चुकता आनी हे इमिडिएटली रेक्टिफाय करपाची गरज आहा. स्कॅम म्हणपाचो. See, you cannot call it scam because nobody is there to give a direction. म्हणजे ताका डायरेक्शन दिवचें पडटा. जो तर ताका वेस्ट त्या डायजेस्टराक वेस्ट 100 टन्स पर डे येवपाक जाय. 95 मिनिमम वेट वेस्ट. ताका 15 देता. म्हणजे डायरेक्शन कोणूच दिना कितें करपाक जाय. आमचो जेन्ना प्लांट येयलो आमी डायरेक्शन दिलें ना की 23 पंचायतीचो वेस्ट ड्राय आनी वेट कलेक्ट करीत आनी ड्राय आमकां दीत आनी वेटूय आमकां सेपरेट दीत जाल्यार आमचो डायजेस्टर फूल कॅपॅसिटीचेर चलतलो 100 टन्स तेन्ना आहलो. आतां 250 आहा. बट इट शूड बी अराउंड 240 हे करपाक यूज करपाक. सो हें जर तर आमी करिना जाल्यार खंय तरी आमची चुकीची गजाल आमी डायरेक्शनान वयता फुडें. म्हणजे हेडलेस डिपार्टमेंट जालो. म्हणजे भितर डायरेक्टर हुशार आहात पण ते काम करूंक सोदिनात. भितर इंजिनियर्स हुशार आहा. खंय तरी डायरेक्शन मेळना वयरसून हें काम अशें जावंक जाय. सो डायरेक्शन इज रॉंग.